नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुक्या सुंगटाची किसमूर। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 2 चमचे खोबरेल तेल घालता। 4 लसणीच्यो पाकळ्यो हांवें धाडावन घेतल्या। लसूण पयलीं मातशी तळसून घेवया। तातूंत हांव घालता 2 कांदे। हे 2 कांदे हांवें बारीक शिनून घेतल्या। कांदो तळसून घेवया। एक हरवी मिरसांग बारीक कापून घालता। आता घालूया सुकी सुंगटां। ही सुकी सुंगटां हांवें उदकान धुवून घेतल्या। सुंगटां आमकां हातून तळसून घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवया, ढवळून घेवया। तातून घालूया चवी पुरते मीठ। 4 सोलां घालता, ढवळून घेवया। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। कोथमिरेची पावडर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। ढवळून घेवया। 1 वाटी सोय घालता, ओली कोथमीर बारीक कापून घालता। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। सोय घातल्यानंतर अशी बरी तळसून घेवया। सुक्या सुंगटाची किसमूर खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।